आज हांव तुमची वळख एका सॉफ्टवॅरा कडेन करून दितां. एक अशें सॉफ्टवॅर जें तुमी एज टिचर्स सोंपेपणान वापरूं शकता आनी दुसरी कोणाचो मदत घेनासतना आपल्या क्लास प्लॅनाच्या नुसार विडियोज करूं शकता. आतां तुमी पळयता तो म्हजो विडियो हांवें तेंच सॉफ्टवॅर वापरून केला. हें इतलें सांगल्यार ह्या सॉफ्टवॅराचें इंट्रोडक्शन जातलें अशें म्हाका दिसता. तर सॉफ्टवॅराचें नांव आसा OBS स्टुडियो, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवॅर स्टुडियो. हांवें हें सॉफ्टवॅर म्हज्या कंप्युटराचेर ऑलरेडी इन्स्टॉल केल्लें आसा. हो पळया आयकॉन OBS स्टुडियो. आतां हें खंयच्यान हांवें इन्स्टॉल केलां त्या बद्दलची म्हायती तुमकां हांव सेशनाच्या एंडाक सांगतां. तर ह्या आयकनाचेर म्हज्या ह्या डॅस्कटॉपा वयल्या आयकनाचेर हांवें क्लिक करतकीर म्हजें OBS स्टुडियो सॉफ्टवॅर ओपन जालें. आतां ह्या OBS स्टुडियो सॉफ्टवॅरान एक सीन म्हणून कॉन्सेप्ट आसा, एक सोर्सीस म्हणून कॉन्सेप्ट आसा आनी थोडी सेटिंग्स आसा. सद्या पयलीं आमी सिंपल क्लास तुमी घेतली जर हो सोर्सीस कॉन्सेप्टाचेरच लक्ष दिवन तुमी बरे विडियोज करूं शकता. मागीर जशें जशें तुमकां ह्या सॉफ्टवॅराची संवकळ जातली, यूज जातलो, तुमी तें यूज करपाक लागतली, तेन्ना हळू करून मागीर एडिशनल गजाली एक्सप्लोर करा. हांवें जो विडियो केला त्या टायपाचो जर तुमकां विडियो करपाक जाय तुमच्या क्लासा पासत, जाल्यार तुमचे कडेन तुमचें प्रेजेंटेशन आसतलें, जावं तुमी कितें विडियो भुरग्यांक दाखोवपाक सोदता तो आसूं शकता, जावं तुमी नोट्स कितें तरी केल्ले आसा ते आसूं शकता. सो तें दाखोवपाक लागून तुमकां एक डिस्प्ले जाय पडटलो. दुसरी गोश्ट जाय पडटली ती तुमी एज नरेटर स्क्रिनार दिसपा लागूनची. आनी तिसरी गोश्ट जाय पडटली ती तुमचो आवाज जावं ऑडियो रिकॉर्ड करपा पासतची सुविधा. सो आमकां कितें कितें जाय, एक म्हणजे टिचर जें उलयता तें तिका रिकॉर्ड करपाक जाय. दुसरी गोश्ट टिचर जी नरेटर तिका आपूण स्क्रिनार दिसती पडपा जाय. आनी तिसरी गोश्ट जें भुरग्याक एक्सप्लेन करपाक जाय, जे विडियोज, जी चित्रां, जें इन्फॉर्मेशन भुरग्याक दिवपाक जाय, डिसेमिनेट करपाक जाय, तें तुमकां तुमच्या डिस्प्लेचेर जाय. सो हे 3 कंपोनंट्स आमी आमचे सोर्सीस म्हणून घेतली. सो ते कशें करप हें आमी आतां पळोवया. सो आमकां कितें कितें जाय, विडियो कॅप्चर करपाक जाय. आतां विडियो जेन्ना कॅप्चर करतलो, नरेटराचो जेन्ना विडियो कॅप्चर करतलो तेन्ना तो वॅबकॅमाचेर जावं लॅपटॉपाक आशिल्ल्या, लॅपटॉपान इनबिल्ट आशिल्ल्या कॅमेराचेर जातलो. तसोच ऑडियो तुमच्या लॅपटॉपान इनबिल्ट आशिल्ल्या मायकांच्यान जावं तुमी हेडफोन वापरलो जाल्यार त्या मायकांच्यान ऑडियोचो इनपूट कॅप्चर जातलो. आनी तुमच्या लॅपटॉपाची जावं डॅस्कटॉपाची स्क्रीन जी आसा तो डिस्प्ले हें सॉफ्टवॅर आपल्या आपूण कॅप्चर करता. फक्त हे 3 कॉन्सेप्ट्स एज सोर्सीस लक्षांत दवरपाचे. विडियो जंय नरेटर आपूण उलयता ताका कॅप्चर करतलो, ऑडियो नरेटराचो आवाज म्हणजे टिचरीचो आवाज कॅप्चर करतलो, आनी डिस्प्ले म्हणजे लॅपटॉपाच्या स्क्रिनाचेर जें भुरग्याक तुमकां दाखोवपाक जाय, पिक्चर्स, विडियोज, प्रेजेंटेशन्स, तें डिस्प्ले वयल्यान कॅप्चर जातलें. सो ह्यो 3 गोश्टी ह्या सॉफ्टवॅरांच्यान कॅप्चर जातले. विडियो कॅप्चर, ऑडियो इनपूट कॅप्चर आनी डिस्प्ले कॅप्चर. सो पयलीं आमी ऑडियो इनपूट कॅप्चर सेट करुया. सो ऑडियो इनपूट परत एकदां स्ट्रेस करता, खंयच्यान येतलो, तुमच्या लॅपटॉपान आशिल्ल्या इनबिल्ट मायकांच्यान, जावं तुमी हेडफोन आनी मायक जर यूज करता जाल्यार त्या मायकांच्यान. सो म्हाका सोर्स ऑफ माय ऑडियो एड करपाक लागून हांव ह्या प्लस सायन, ही लक्षांत घ्या, ही प्लस सायन, ह्या प्लस सायनीर हांवें क्लिक केलें. त्या प्लस सायनीर क्लिक करतकीर म्हाका ताणें एक व्हडलें लिस्ट दिलां, कसले सोर्स, खंयच्यान तो इन्फॉर्मेशन सोर्स करून तुमच्या विडियोन घालूं शकता. ते टिचरीचो ऑडियो कॅप्चर करपाक लागून हांव ऑडियो इनपूट कॅप्चर सिलेक्ट करता.
ऑडियो इनपूट कॅप्चराचेर क्लिक करतकीर हो विंडो येता. आतां तातूंतले बारीकसाणी कांयच घेनासतना तुमी सरळ ओके म्हणा. तर हांवें आतां ओके म्हणलें. तो म्हाका परत आनी एक विंडो दिता जंय वेगवेगळे ऑप्शन्स आसतले. सद्या पयलीं त्याच ऑप्शन्साचेर लक्ष दिनासतना सरळ ओके म्हणत. हो इतले प्रोसेस जालो म्हणजे म्हजें ऑडियो कॅप्चर करपाक, म्हजो ऑडियो रिकॉर्ड करपाक हें सॉफ्टवेअर तयार जालें. आतां नेक्स्ट म्हजो व्हिडिओ टिचर जावं नरेटराचो व्हिडिओ कॅप्चर करपाक लागूनची डिवायस हांव सेट करतां. खंयच्यान जातलो कॅप्चर नरेटराचो व्हिडिओ? वेबकॅमा वयल्यान जावं लॅपटॉपान इनबिल्ट आशिल्ल्या कॅमेरांच्यान. प्रोसेस सेम. पळया, आमी ऑलरेडी ऑडियो इनपूट कॅप्चर सेट केलो पयलींच्या आमच्या स्टेप्सांनी. आतां म्हाका व्हिडिओ कॅप्चर करपाक व्हिडिओ कॅप्चर डिवायस सेट करपाक जाय. परत प्रोसेस सेम. हांव हांगा एड म्हणटा, ह्या एडाचेर क्लिक करता. ह्या एडाचेर क्लिक करतकीर तशेंच पयलीं दिल्लो तसोच ताणें म्हाका एक व्हडलें लिस्ट दिलें. तातूंत म्हाका नरेटराचो व्हिडिओ कॅप्चर करपाक जाय. सो हांव व्हिडिओ कॅप्चर डिवायसाचेर सिलेक्ट करता. पयलीं सांगलां तशें डिटेल्सान वचनासतना सरळ हांवें ओके म्हणलें आनी हांव स्क्रिनार दिसपाक लागलें. परत डिटेलान वचनासतना सरळ ओके म्हणत आनी तुमचो नरेटर स्क्रिनार आयलो. सो दॅट मिन्स नरेटराचो व्हिडिओ कॅप्चर जाता आनी हें सॉफ्टवेअर आतां नरेटराचो व्हिडिओ कॅप्चर करपाक रेडी जालें. आतां फक्त कितें आसा, हें लोकेशन जें आसा तें ताचें डिफॉल्ट लोकेशन. आपल्या आपूण हें लोकेशनान तो नरेटराक घालता. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्या कन्विनियन्सा प्रमाणे तुमी तुमकां जाय थंय व्हरून प्लेस करूंक शकता. सो आतां म्हजे 2 गजाली कंप्लीट जाल्यो. एक म्हणजे हांव जें उलयतलें तें हें सॉफ्टवेअर रिकॉर्ड करपाक रेडी जालें आनी म्हजें विज्युअली हांव जें कितें उलयतां तें रिकॉर्ड ताचो व्हिडिओ करपाकूय हें सॉफ्टवेअर रेडी जालें. आतां नेक्स्ट ह्या जागेन म्हाका म्हज्या भुरग्याक हांव स्टुडंट्सांक जें कितें एक्सप्लेन करता तें म्हाका ह्या जागेन जाय. म्हणून आतां म्हजें नेक्स्ट टार्गेट आसा तें हांगासर डिस्प्लेयाचेर जें कितें जाय चलता पळय तें कॅप्चर करप. सो ताका लागून आशिल्लें तशें हांव परत सेम सोर्स एड करतलें. सो तो डिस्प्ले कॅप्चर जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना म्हाका हांवें एक ऑलरेडी म्हज्या क्लास प्लॅना प्रमाणे प्रेजेंटेशन केल्लें आसा तें थंय म्हाका जाय आसूं शकता. जावं म्हाका ब्रावजराचेर म्हाका खंयच्या तरी वेबसायट तांकां दाखोवपाक जाय भुरग्यांक, जावं खंयचो तरी व्हिडिओ प्ले करून दाखोवपाक जाय, जावं कोंकणी एक सॉफ्टवेअर सपोज आसा तें कशें इन्स्टॉल करप हें म्हाका दाखोवपाक जाय. तें जावं एखादें सॉफ्टवेअर यूज करून तांकां दाखोवपाक जाय. सो तुमच्या लॅपटॉप जावं डॅस्कटॉपाच्या स्क्रिनाचेर जें कितें चलतलें, जें कितें तुमी भुरग्यां पर्यंत पावोवंक सोदता तें कॅप्चर करपाक लागून हो डिस्प्ले कॅप्चर सेट करप. तर प्रोसेस तसोच. आमी ऑलरेडी ऑडियो इनपूट कॅप्चर सेट केला, तसोच आमी व्हिडिओ कॅप्चर डिवायस सेट करून दवरला. आतां नेक्स्ट म्हाका जाय तो ह्या जाग्यार कितें डिस्प्ले जातलें पळय तें सेट करप. सो हांव एड करतां आनी डिस्प्ले कॅप्चर म्हणटा. डिस्प्ले कॅप्चर सिलेक्ट केल्या बरोबर असो भयानक कसो दिसणारो एक स्क्रीन आयला. बावचळून वचपाचें ना. वो जस्ट एक ताचो रिप्रेझेंटेशन ऑफ मल्टिपल स्क्रीन इनसायड स्क्रीन ह्या कॉन्सेप्टाचें रिप्रेझेंटेशन. पूण सामको बाकी जशें ऑडियो जशें व्हिडिओ कॅप्चर सिंपल तसोच हें वापरपाक सिंपल. फक्त ओके म्हणा, इट विल सेट इट. आतां जातलें कितें पळया. म्हाका म्हजो डिस्प्ले हांवें ही तिनूय गोश्टी सेट करतकीर म्हजो नरेटर म्हाका हांगा दिसना.
कित्याक तर ताणें प्रायोरिटी दिल्या डिस्प्ले कॅप्चर, म्हणजे लॅपटॉपाच्या स्क्रीन जावं डेस्कटॉपाच्या स्क्रिनाचेर जें कितें चलता ताका ताणें प्रायोरिटी दिल्या. ताका लागून नरेटर दिसती पडना. सो तो सिक्वन्स चेंज करपाक लागून कोणाक प्रायोरिटी दिवप, ऑडियोक दिवप प्रायोरिटी, व्हिडियोक दिवप, डिस्प्ले कॅप्चराक दिवप, हें दाखोवपाक लागून ती सिक्वन्स चेंज करपाक लागून हे अप एंड डावन एरोज. सो ताका लागून म्हाका पळय आतां हो डिस्प्ले म्हाका वयर नाका, म्हाका हो व्हिडियो कॅप्चर म्हणजे कोण, नरेटर. हो नरेटर म्हाका वयर जाय. सो हांव फक्त हो अप एरो प्रेस करतां. पळया आतां हांव आयलें काय ना, नरेटर आयलो फोकसान. हें इतलें जालें. हे तिनूच सोर्सीस ह्यो तिनूच सेट केल्यो जाल्यार तुमी तुमचो जाय तसो व्हिडियो तयार करपाक रेडी जाली. फक्त आतां एक लास्ट सेटींग उरलां. जातलें कितें, तुमी आतां स्ट्रेट अवे जर स्टार्ट रिकॉर्डिंग म्हणलें जाल्यार यू कॅन स्टार्ट रिकॉर्डिंग. बट तो तुमचो डिस्प्ले कॅप्चर करता. सो तुमी ज्या स्क्रिनाचेर आसा, सपोज तुमी OBS आतां सद्याक पयलीं आसा खंयच्या स्क्रिनाचेर, OBS स्क्रिनाचेर. सो तो OBS स्क्रिनाच्या वयल्यान रिकॉर्डिंग सुरू करता. सो म्हाका तशें नाका, म्हाका OBSाचो स्क्रीन काय म्हाका भुरग्यांक प्रत्येक फावटी दाखोवपाचो ना. म्हाका OBSाच्या थ्रू हांव कितें रिकॉर्ड करता तें भुरग्यां पर्यंत पावोवपाचें आसा. सो हांव कितें म्हणटा, हांव OBS स्टार्ट आनी स्टॉप करपाक लागून हॉट कीज सेट करता. हॉट कीज which will help me or give me a shortcut to start and stop the OBS software. So that जेन्ना हांव सुरू करता म्हजी क्लास रिकॉर्ड करपाक तेन्ना हांव एक म्हज्या किबोर्डा वयली की प्रेस करतलें आनी OBSाचें म्हजें रिकॉर्डिंग स्टार्ट जातलें. आनी म्हाका जेन्ना जेन्ना म्हजो व्हिडियो कंप्लीट जातलो तेन्ना हांव स्टॉप रिकॉर्डिंगा पासतची जी की हांवें सेट केल्या ती प्रेस केली काय रिकॉर्डिंग स्टॉप जातलें. ह्या सॉफ्टवेराची खासियतच ही कितें तर दुसऱ्या मनशाची म्हाका गरज पडनासतना खंयचो बाबा कॅमेरा धरपाक, आवाज रिकॉर्ड करपाक आनी कितें करपाक म्हाका दुसऱ्या कोणाचीच मदत घेनासतना, एड घेनासतना हांव कम्फर्टेबली एखादो व्हिडिओ रिकॉर्ड करून तो सेव करून तो जाय तसो म्हाका आयदर लायव्ह भुरग्यांक हांव दाखोवंक शकता बाय स्ट्रीम करून जावं हांव यूट्यूबाचेर तो अपलोड करूंक शकता. सो आतां आमी कितें करपाचें आसा, हॉट कीज सेट करपाचें आसा टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग आनी स्टॉप रिकॉर्डिंग. सो ह्यो हॉट कीज सेट करपाक लागून हांव ह्या सेटिंग्साची मदत घेता. जेन्ना हांव हे सेटिंग्साचेर क्लिक करतलें, लक्षांत घेया हे सेटिंग्स हांगा आसा, हे पळय. तर ह्या सेटिंगाचेर जेन्ना हांव क्लिक करतलें तेन्ना म्हाका तो खुबशी वेगवेगळी सेटिंग्स दिता. सद्या पयलीं तुमी हॉट कीचेर क्लिक करा. हॉट कीसाचेर क्लिक केलें काय हांवें कितें केलां, म्हाका स्टार्ट रिकॉर्डिंग करपाक जाय तेन्ना हांवें नम लॉक म्हणून तुमच्या किबोर्डाचेर एक नम लॉक म्हणून की दिसती पडटा जाल्यार पळया, ती की हांवें स्टार्ट रिकॉर्डिंग म्हणून केला. आनी स्टॉप रिकॉर्डिंगा पासत पेज अप म्हणून की. सो ती की प्रेस केल्या बरोबर म्हजें रिकॉर्डिंग स्टॉप जातलें आनी म्हाका नम लॉक प्रेस केल्या बरोबर म्हजें रिकॉर्डिंग स्टार्ट जातलें. तुमच्या कन्विनियन्सा प्रमाणे तुमी स्पेस, आल्फाबेट्स, नंबर्स कितेंय दिवंक शकता. तशें OBSाक कांयच रेस्ट्रिक्शन ना, त्यो अमक्योच कीज आसूंक जाय अशें म्हणून. सो स्टार्ट करपाक नम लॉक आनी स्टॉप करपाक पेज अप. अगेन सांगता, तुमच्या कन्विनियन्सा प्रमाणे तुमी ह्यो दोन कीज जाय थंयच्यो घालूं शकता. आनी मागीर ओके म्हणपाचें. पळया हांवें स्टार्ट रिकॉर्डिंग करपाक नम लॉक आनी स्टॉप रिकॉर्डिंग करपाक पेज अप केला. आतां जेन्ना तुमी एक्चुली
हें इतलें सेटींग जालें काय OBS स्टुडियो वापरपाक सुरू करूंक शकता. परत एकदा व्हेरी क्विक रिविजन. आमी 3 गोश्टी सेट केल्या. एक म्हणजे ऑडिओ कॅप्चर, दुसरो आमी व्हिडिओ कॅप्चर जंय नरेटर कॅप्चर जाता, आनी तिसरो डिस्प्ले जे लॅपटॉप आतां सद्या पयलीं म्हजो बिफोर स्टार्टींग द रिकॉर्डिंग अशें बी म्हणून म्हज्या डिस्प्लेयाचेर आसा तो डिस्प्ले कॅप्चर. एक्चुअल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करच्या पयलीं OBS स्टुडियो मिनिमायज करून घेया. हो पळय, हो मिनिमायज करपाचो बटन. नेक्स्ट कितें करप, तुमकां जो व्हिडिओ प्रेजेंटेशन ब्रावजर जें कितें भुरग्यांक दाखोवपाक जाय तें ओपन करात. हें इतली तुमची तयारी जाली काय मागीर सरळ नम लॉक प्रेस करा, रिकॉर्डिंग सुरू जातलें. जशें तुमी तुमचें व्हिडिओ रिकॉर्ड जालो, कंप्लीट जालें, तुमचें एक्सप्लेनेशन कंप्लीट जालें अशें दिसलें काय पेजा प्रेस करा, रिकॉर्डिंग स्टॉप जातलें. हें इतलें करतकीर तुमी हें सॉफ्टवेअर यूज करपाक सुरू करूं शकता. परत सांगता तुमकां हांव, इट्स अ व्हेरी नायस सॉफ्टवेअर, व्हेरी कम्फर्टेबल सॉफ्टवेअर टू यूज. दुसऱ्या कोणाची मदत घेनासतना हें सॉफ्टवेअर इजिली यूज करपाक मेळटा. ही इतलीच सेटिंगां जाग्यार घालून तुमी हें सॉफ्टवेअर कम्फर्टेबली यूज करूं शकता. इनफॅक्ट ही इतलीच सेटिंगां यूज करून हो व्हिडिओ हांवें केला त्याच सॉफ्टवेअराचेर, OBS सॉफ्टवेअराचेरच. जशी जशी तुमी सॉफ्टवेअरां यूज करपाक हें सॉफ्टवेअर यूज करपाक लागतली तशी तुमकां त्या सॉफ्टवेअरांतले नव्यो गोश्टी आनी एक्सप्लोर करच्यो कश्यो दिसतल्यो त्यो करत रावा आनी ह्या सॉफ्टवेअरान मास्टरी मेळयात. हातूंतले सीन कॉन्सेप्ट्स म्हणा जावं जर तुमचो लॅपटॉपाचो जावं डॅस्कटॉपाचो कॅमेरा बरो ना जाल्यार आतांच्या चडशा मोबायलांक बरे कॅमेराज आसता. सो तो मोबायलाचो कॅमेरा ड्रॉयड कॅम सारके सॉफ्टवेअर यूज करून तुमी तो मोबायलाचो कॅमेरा यूज करूं शकता विथ OBS. सो वेगवेगळ्या भशेनी हें सॉफ्टवेअर एक्सप्लोर करत रावात. आनी एक गजाल सांगता आसतना पयलीं हांव म्हज्या नजरेंच्यान चुकली, ती म्हणजे स्टार्ट आनी स्टॉप जाल्या नंतर हो व्हिडिओ रिकॉर्ड खंय जातलो. तर हें पळया, हें सेटिंगांतली आउटपूट जें आसा थंय ती खंय रिकॉर्ड केला ताची ही पळय पाथ. सो हांगा ह्या पर्टिक्युलर फोल्डरान म्हजें रिकॉर्डिंग सेव जातलें. तशें तुमी जाय ती तुमच्या कंप्युटरा वयली पाथ सेट करून थंय तें रिकॉर्डिंग तुमी सेव करपाक शकतली. आतां नेक्स्ट इज फ्रॉम वेर डू यू गेट दीस सॉफ्टवेअर. हें सॉफ्टवेअर खंयच्यान डावनलोड करप. एक म्हणजे हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर, सो तें फ्री सॉफ्टवेअर. obsproject.com ह्या वेबसायटीचेर हें सॉफ्टवेअर अवेलेबल आसा. तुमच्या ऑपरेटींग सिस्टमा प्रमाणे तें सॉफ्टवेअर तुमी डावनलोड करूं शकता. बाय एंड लार्ज चडशे लोक विंडोज यूज करता, सो विंडोज तातूंत डावनलोड इन्स्टॉलर म्हणलें काय तो डावनलोड करून ती फायल तुमकां खंय सेव करूं काय विचारतलो. याद धरा तुमी ती फायल खंय सेव केल्या ती, आनी थंय वचून ते फायलीचेर वचून रायट क्लिक करात आनी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर म्हणात. सो दॅट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेसांच्यान तुमकां हो विजर्ड व्हरतलो स्टेप बाय स्टेप आनी तुमचें सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल जातलें. आनी ताचो आयकॉन जंयच्यान आमी सुरू केल्लें व्हिडिओ तशें हें ताचें आयकॉन तुमच्या कंप्युटराचेर रेडी जातलें. खंयच कॉम्प्लिकेशन्स नासलेलें हें सॉफ्टवेअर, सामकें बेजीक लेवलाचेर यूज करपाक सामकें इजी सॉफ्टवेअर आनी युजफूल सॉफ्टवेअर. प्लीज यूज करून पळयात प्लीज. इट्स अ फ्री सॉफ्टवेअर, इट्स अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर. तातूंत एडवर्टायजीस ना आनी सामकें स्मूथ यूज करपाक स्मूथ अशें सॉफ्टवेअर.
प्लीज यूज करात तुमच्यो क्लासीस आनी इंट्रस्टींग आनी एक्सायटींग करपाक लागून. ऑल द व्हेरी बेस्ट टू यू.